मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजूचो पास्काचो गोट संभ्रमूंक 40 दीस आमी खरेंच आधारलो. ताचो शिखर सावन कालच्या दिसा 40 वरांचें आराधन आमी आरंभ केलें. आतां आराधनाची 2 वरां उरल्यात. ह्या वेळार 23 मागण्याद्वारी
जेजूची स्तुती गावन ताका हरसितले हांव. मोगाच्यानू एक ल्हानशी झळक तुमचे मुखार कशी ही मागण्या विधी आरंभ जाली म्हूण पळयव्या. 1940 इसवेंत रोजर म्हणलो व्यक्ती ताच्या 25 वर्सांच्या प्रायेर स्वित्झर्लंडांत आपल्या मायगांवाक फ्रांसाक वता. कठीण पिडेन तो वळवळून आसलो तरी एक समुदाय प्रारंभ करी जाय म्हणली आशा ताचे थंय उपसता. दुसऱ्या महाझुजा वेळार फ्रांसांत साबार लोक निराश्रीत जाल्लो. थंय जे म्हणल्या जाग्यार एक घर आनी बिल्डींग लोकांच्या वस्तेक तो घेता आनी निराश्रितांक आसरो दिता. ताका कुमोग करूंक जेनेवीव ताच्या भयणीक आपयता. पियोंक थंयसर उदक मेळना. उदका खातीर पयशिल्ल्या हळ्ळेक पयन करी जाय पडटा. गोवांचो सूप आनी हेर साद्या कारणांत तृप्ती पावा जाय पडटा. ह्या कश्टांच्या वेळार तो देवा लागीं एकसुरें मागता. थोडे फावटी एकसुऱ्या सुवातेक वचून गितां गायनांनी मागता. थंयसर आसरो सोदून आयिल्ल्या निराश्रितांक जो कोणाक मागोंक खुशी आसा तांणी ताच्या कुडांत मागोंक अवकाश करून दिता. 1941 इसवेंत त्या जाग्यातावन झूज संपता पर्यंत जिनेवा म्हणल्या जाग्याक वचून एक समुदाय बांदून मागणें करता. 1949 इसवेच्या पास्काच्या आयतारा 7 जाणां सोवें समुदायांत सादी समर्पीत जिणी जियोंक प्रारंभ करता. रोजर म्हणल्या व्यक्तीन फ्रांसाच्या तैजे गांवांत प्रारंभ केल्ली ही मागण्या रीत आज सगळ्यांनी विस्तारल्या. ध्यानांत, गायनांत आनी मौनपणांत देवाचो अनुभव जोडूंक साध्य म्हूण साबारांनी आपल्या जिणेंत अनुभव केला. मागण्यांत आमच्या काळजाचे दोळे उक्ते जातात आनी देवाक आमी भोव लागशिल्ल्यान अनुभव करूंक शकता. आज तोच अनुभव आमी सोडया. क्रिस्त देवाचो उजवाड म्हणले सत नियाळून सक्रामेंताच्या बोवारी वाती आनी जळचे दिवे दवरल्यात. आमच्या काळजा मनांत तो क्रिस्ताचो मोगा उजो जळोवंक हो एक वर्त अवकाश. देखून आमची दिश्ट सक्रामेंतांतल्या जेजूचेर मात्र कंसोवया. ह्या मागण्या विधींत ध्यानांत, गायना मुखांत आनी मौनपणांत देवाचो अनुभव जोडूंक आमकांच आमी तयार करया. तसो आत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पायतलो. तो आपले स्तकी कांयच उलोवचो ना. आपणे आयकल्लेंच तो उलयतलो. तुमकां कळयतलो त्यो संगती तो म्हजे तावून घेतलो आनी अशें म्हाका महिमा दितलो. सांत पेद्रू आपल्या दुसऱ्या पत्रांत अशें बरयता, हें तुमी पयलें जाणा जाय. पवित्र पुस्तकाचो खंयचोय प्रवाद मनशान खासगी अर्थान सांगचो न्हय. कित्याक खंयचोय प्रवाद मनशान आपल्या स्वंत प्रेरणान उसारलेलो न्हय. बगर पवित्र आत्म्यान प्रेरीत केल्ले प्रमाणे मनीस देवाची उतरां उलयल्लो. त्याच पवित्र आत्म्याक आमचे गिन्यान उजवाडावंक, आमच्या मोतीचेर आनी आमचे काळजां त्या सुम्याक दिनवासूंक उक्ती कर म्हणून ह्या गिता मुखांतर आमी आपोवचें.
आओ तुम शान से स्वर्ग के सम्मान से, आओ तुम शान से स्वर्ग के सम्मान से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से। हे पवित्र आत्मा आओ आओ, हे पवित्र आत्मा आओ आओ। हे पवित्र आत्मा आओ आओ, हे पवित्र आत्मा आओ आओ। आओ तुम शान से स्वर्ग के सम्मान से, आओ तुम शान से स्वर्ग के सम्मान से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से। हे पवित्र आत्मा आओ आओ, हे पवित्र आत्मा आओ ह्या मागण्या विधी वेळार हरी एका कंतारा उपरांत आमी थोडो वेळ मौन दवरतले हांव 2 या 3 मिनटां बर आमच्या काळजांत तावणू जें कितें आमी गायलां तें व्यक्त करूंक तो एक अवकाश देखून तिशीनिशीन पळोवन वेळ विबाडचो नाका ह्या पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागतना जेजू काळजांत तावून संतोसून बापाक दिन वासूंक लागलो बापा सर्ग संवसाराच्या दनया बुदवंतां तावणू तुवें ह्यो संगती लिपयल्योय आनी ल्हानांक तुवें उगडाप्यो केल्योय आमच्या बुदवंतकायेन आमच्या समजूनेन आमी देवाच्या लागीं येवचें न्ही आमच्या काळजाच्या ल्हानविकायेन त्या उक्त्या मनान त्या खालतीकायेन त्या शरणागतपणान त्या सुम्याच्या हजरपणांत आमी येवचें थोडो वेळ आमचें काळीज ताचे थंय संपूर्ण उक्तें दवरूंक आदार मागया
जेजूचो शिष्य जावन आसुल्लो तरी जेजू जिवंत जाला म्हणली खबर सतमनक थोमास सकलो ना. ताच्या हातांच्या गायांनी म्हजें बोट, ताच्या कडवळान म्हजो हात घाल्ल्या शिवाय हांव सतमून सना म्हणून म्हणालो. कित्याक जिवंतपण मोतींत मनशाच्या मोतींत आटापूंक असाध्य जाल्लें एक सत. थोमासाच्या ह्या कश्टांक जेजू स्पंदन करता आनी म्हणटा, हाड तुजें बोट, घाल म्हज्या बोटांत, घाल म्हज्या हातांत, हाड तुजो हात घाल म्हज्या कडवळांत, दुबाव नाका बगर सतमन. आनी थोमास उद्गारलो, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. जेजू विशांतलें वर्तें सत तो परगटूंक शकलो, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. सर्गी म्हज्या बापान उगडापें केल्ल्या शिवाय कोणाकच म्हजे सरशी येवंक जायना म्हणलो सोमी थोमासाक तो एक वर्तो अवकाश दिता. तुंचो म्हजो सोमी, तुंचो म्हजो देव. थोमासा सोम्याचें हजरपण वळखून घेवन आमचें जीवन असो, आमच्या सगळ्या जिवीत असो, आमच्या फाटल्या दिसांचो आनी तशेंच आमच्या फुडल्या दिसांचो, आमचो तशें आमच्या कुटुंबाचो, आमचें म्हणलें आसा त्या सर्वस्वाचो तो सोमी आनी धणी म्हूण वळखून घेवन ते आतां आमी उसारया. Muzo somi, tuns muzo ve, vakani tuka kalsanta. Tuns muzo resnar, tuns muzo dani, vakani tuka kalsanta. Tuns muzo somi, तुंच मोजो देव, वाकणी तुका कळसांता. तुंच मोजो रसनार, तुंच मोजो धनी, वाकणी तुका कळसांता. Tuns mozo adar, tuns moje bor, vakani tuka kalsanta. Tuns mozo asro, tuns moje su, vakani tuka kalsanta. Tuns mozo adar, tuns moje bor, vakani tuka kalsanta. Tuns mozo asro, tuns moje su, vakani tuka kalsanta.
आमच्या जिवितांत जायत्यो संती आसात, आमची योजना आसात, आमची आशा आसा, आमच्यो समोरल्यो ओडण्यो आसात, आमचें समोरलें एक चिंताप आसा, लॉजीक आसा, आमची म्हणली खुशी आसा. हें सगळें एकच फावटी सोम्याच्या अदेन एकच फावटी दिवंक जायते फावटी साध्य जायना. हंत हंतांनी आमी सोम्याक शरणागत जावचें. भोव थोडी एकच फावटी जातात. जावंक पुरो थोडे फावटी आमी जायते बरें आशेता, पूण मोतीन थोड्यो संती जिरोवंक शकना, भावार्थाच्यो संती मोतीन जिरोवंक शकना. कित्याक भावार्थ आमच्या बुदवंत गायचे की आमच्या मोतीच्या की कितल्या की श्रेश्ठ. खुर्साचो सांजो हांव म्हणटा, जशें सुर्याचो उजवाड एका गुगीक कुड्डो करता आनी एक गुगू दिसाक पळोवंक शकना, रातीक मात्र पळोवंक शकता, तशेंच भावार्थाचो उजवाड आमच्या मोतीक जाय की एका रितीचो काळो काडटा. भावार्थाचो उजवाड इतलो प्रखर, दोनपरांच्या सुर्याक दोळे देवून पळयले तर जाल्यार दोळे कितेंच हेर पळोवंक शकनात. त्याच प्रमाणे आमच्या जिवितांत हर एक संगत एकच फावटी देवाच्या हाती आमी दिवंक शकना. थोडो वेळ मौन रावून जें कितें देवाच्या हाती आनीकी हांवें दिवंक आसा, आनीकी कितें तुवें शरणागत करूंक आसा, तें समजून घे. तुंच म्हजो धनी, तुंच म्हजो सोमी म्हणटाना न्ही मात्र थोड्या संगतीचो सोमी ह्या धनी. सगळें ताका समर्पूंक साध्य आसा. आनीकी ताचे हांव लिपोवच्यो संगती तुजे लागीं आसात. कसल्या संगती विशयान तुका भंय आसा, कसल्या संगती विशयान तुका लज आसा, कसल्या संगती विशयान तुका अपधैर्य आसा, सोम्या लागीं सांग. जें कितें देवाच्या हाती आनीकी दिवंक बाकी आसा, ज्या खंयच्या तुज्या जिविताच्या भागांत देवाची खुशी स्विकार करून तुका आनीकी कश्ट जाता, तुज्या बोगणांत तुका बोगसूंक असाध्य जावच्या संगतींत ह्या संपूर्ण जावन तुजी भद्रती ताच्या हाती समर्पूंच्यांत ह्या वेळी ती कृपा मागून परत हें गीत आमी गावचें. भाऊ गायतलो ताच्या उपरांत आमी रिपीट करचें.
तुस मोसो दे वाकणी तुका काळजांता संगत गाऊया. तुस मोसो सोमी तुस मोसो दे वाकणी तुका काळजांता तुस मोसो रसना तुस मोसो धनी वाकणी तुका काळजांता संगत गाऊया. तुस मोसो रसा तुस मोसो धनी वाकणी तुका काळजांता तुस मोसो सोमी तुस मोसो देव वाकणी तुका काळजांता संगता. तुस मोसो सोमी तुस मोसो देव वाकणी तुका काळजांता तुस मोसो रसना तुस मोसो धनी वाकणी तुका काळजांता तुस मोसो रसना तुस मोसो धनी वाकणी तुका काळजांता दया करून हें कंतार रिपीट करूंक ब्रदर आमकां मुखार एकलो सुगायता ताच्या उपरांत सांगात आमी सगळ्यांनी गावचें ताच्या सांगात गावचें न्ही. तुस मोसो वादार तुस मोजें बळ वाकणी तुका काळजांता तुस मोसो आदार तुस मोजें बळ वाकणी तुका काळजांता तुस मोसो आसरो तुस मोजें सूख वाकणी तुका काळजांता तुस मोसो आसरो तुस मोजें सूख वाकणी तुका काळजांता तुस मोसो आदार तुस मोजें बळ वाकणी तुका काळजांता तुस मोसो आदार तुस मोजें बळ वाकणी तुका काळजांता तुस मोसो आसरो तुस मोजें सूख वाकणी तुका काळजांता तुस मोसो आसरो तुस मोजें सूख वाकणी तुका काळजांता वाकणी तुका काळजांता तुका काळजांता आमच्या जिविताचेर एक नदर मारल्यार खंडीत जावन आमकां समजता की
आमच्या योजनांचेर आमच्या कुटुंबाचेर वारें वादळ येताना सोम्या थंय विश्वास उसारूंक भवर्तान थीर रावूंक कश्ट जातात. सोम्याच्या उतरांचेर भवर्त दवरून उदकाचेर सोलोवंक सुरू केल्लो पेद्रू मुखार येवन आसचें तें व्हड जैत ल्हार पळोवन बुडोवंक सुरू जाता. पेद्रूची हकीकत आमची हकीकत. जोबा भाशेन जिविताच्या हर घडये देवान दिलें, देवान वेलें, हरसिल्लें जावं ताचें नांव म्हणून जियोवचें सलीस न्हय. पूण जर हें आमी करूंक शकता एक विशेष रितीची सुटका, समाधान, भद्रती आमकां फावो जाता. त्या सोम्याचेर आमचो विश्वास उसारया. ताचो मोग सदांच आमच्या काळजांत जगोवन दवरूंक अत्रेगोन सोम्या लागीं सांगया, म्हजो विश्वास न्हय म्हज्या बळाचेर, न्हय म्हज्या पयशांचेर, न्हय म्हज्या भलायकेचेर, न्हय म्हज्या योजनांचेर, म्हजो विश्वास तुजे थंय सोम्या. मोगाच्या न्हू हांवें गीत गायतलो, म्हजे उपरांत तुमी सांगाता गावचें. विश्वास म्हजो तुजेत, तुजो मोग सोम्या मुजेत. 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 विश्वास सोम्या तुजेत, तुजो मोग सोम्या मुजेत. विश्वास म्हजो तुजेत,
मोग सोम्या मुझेत विश्वास मोसो तुझेत तुझो 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 मोग सोम्या मुझेत आमचे अस्कत काही वेळार आमी निजाकी जेजू सरशी येवच्या बदलाक जशें आदावान आनी येवेन केलें लिपोवन रावली फाता केल्या उपरांत तशेंच आमी लिपोवन रावता पयस सरता भियेता लजेता निराशी जाता देदेस्पर जाता हो कसलोच परिहार नाही आमच्या अस्कतकायेंत सर वेळाच्या की सड सोम्याच्या आदाराची ताच्या संगतपणाची आमकां गरज ताची जशी धांवची गरज आनी अस्कतकाय आमच्या हर एकल्याच्या जिविताचो एक वांटो आमच्या मनशा सैमाचो एक अविभाज्य वांटो जशें दर्याक सुकती आनी भरती आसा जशें पृथ्वीर दीस आनी रात आसा तशें आमच्या जिवितांत सलवणी आनी जैत आसा संतोश आनी कश्ट आसात धैर्य आनी भंय आसा जैत आनी अडचणी आसा आनी ह्या वेळार सोम्याक आमी उलो मारूंक शिकाचे ताचे सरशी धांवून येवंक शिकाचे कुर्सार काडून आसतना तो सोरू जेजू लागीं म्हणालो जेजू तू राजपदवी घेवन येत असताना म्हजो उडास दवर आनी जेजू ताका म्हणालो हांव तुका सांगता आजच
तू मुझे सांगता वैकुंठान आसतलोय. कसलोसो राग ना, कसल्योसो खंड नात तू सोर म्हणून पयस करूंक ना. आजच तू म्हजे सांगता वैकुंठात आसतलोय. त्याने धैर्य घेतले आणि तो बोबाटूंक लागलो. तू राजपदवी घेऊन येत असताना म्हजो उडास कर. जेजू म्हजो उडास कर. तू महिमेन येताना. जेजू तू म्हजो उडास कर. महिमेन तू येताना. जेजू 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 म्हजो उडास कर. महिमेन तू येताना. Jesus, remember me and you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, म्हजो उडास कर. महिमेन तू येताना. जेजू म्हजो उडास कर. महिमेन तू येताना. जेजू म्हजो उडास कर. महिमेन तू येताना. जेजू
Musuuk daskal Maimen tuyetana सांजुआवाच्या वांजलांतले वासप अध्याय 8 वळ 12 जेजू आपल्या शिसा लागी म्हणालो हंस संवसाराचो उजवाड कोण म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो हंस संवसाराचो उजवाड कोण म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो जेजूच्या ह्या उतरांचेर थोडो वेळ मौनपणी नियाळ करया जेजू तुझ्या जिवितांत कसो उजवाड जाला जेजूचो उजवाड तुझ्या जिवितांत खंय आनीकी पडोवंक ना ताचो उजवाड तुझ्या जिविताच्या खंयच्या जाग्यार पडोवंक तूं आशेताय नियाळ करचें आनी सोम्या लागीं उलोवचें यीशु मसीह
तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान दिया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। देखून हांव तुमकां सांगता, कितें सकड मागण्यांत तुमी मागतात तें सकड तुमकां मेळ्ळांच म्हूण सतमना, आनी तें तुमकां मेळटलेंच. हांव तुमकां सांगता, कितें सकड मागण्यांत तुमी मागतात तें तुमकां मेळ्ळांच म्हूण सतमना, आनी तें तुमकां मेळटलेंच. सुमयाच्या ह्या उतरांचेर आमची संपूर्ण पातयेनी दवरून ताचे मुखार आतां आमी आमच्यो गरजो उबारच्यो. आमची जाप सुमया आयक आमकां, दयेन आयक आमकां, तें आमी गिता रुपार आमी गायतले. हांव Sumya aikam
आयकमका सौम्या आयकमका सौम्या आयकमका सौम्या दयेन आयकमका सोमिया मागतां तूं आमकां शांती समाधानान भर म्हूण आनी तुजे शांतीचे राज परत स्थापीत कर म्हूण सौम्या आयकमका सौम्या आयकमका सौम्या दयेन आयकमका सोमिया मागतां थोड्याच दिसांनी आमच्या देशांत चलच्या एलिसावां पासत तुजे पदवेन आनी प्रेरणान लोकांचे उदरकथे पासत आमचे मुखेली वावरून दी म्हूण सौम्या आयकमका सौम्या आयकमका सौम्या दयेन आयकमका सोमिया मागतां ह्या दिसांनी परीक्षा बरयतल्या आमच्या भुरग्यां पासत शिकपांत अभिरूच दाखयशे तांकां तुज्या आत्म्यांत भर म्हूण सौम्या आयकमका सौम्या आयकमका सौम्या दयेन आयकमका सोमिया मागतां आमच्या मलगड्यांक बरी भलायकी मेळचे पासत तांची सेवा करूंक आमकांय उदार मन दी म्हूण सौम्या आयकमका सौम्या आयकमका सौम्या दयेन आयकमका सोमिया मागतां आमच्या युवजनां पासत तांच्या बऱ्या फुडाराक तांच्या शातितेकीत सारकें काम लाभय म्हूण सौम्या आयकमका सौम्या आयकमका सौम्या दयेन आयकमका सोमिया मागतां आमच्या भुरग्यांक आनी युवजनांक तुजी लागशिल्ल्यान सेवा करूंक तांकां आपय म्हूण याजक आनी धार्मीक जावंक तांणी फुडें येशे म्हूण मागतां सौम्या आयकमका सौम्या आयकमका सौम्या दयेन आयकमका सोमिया मागतां आमच्या सर वैयक्तीक गरजे पासत तुजे कुशेकाल त्यो गरज्यो आमी समजूंक आमकां फावो तो भावार्थ लाभय म्हूण सौम्या आयकमका सौम्या आयकमका सौम्या दयेन आयकमका आमची वैयक्तीक प्रार्थनाय काळजांतावन सोम्या लागीं सांगया न्हय मात्र आमच्यो गरजो जावं पण आमच्या शेजार आसच्यांच्यो जी कोण कश्टांत आसात जे कोणा पासून तूं मागोवंक कोणी नात तांच्योय गरजो बापा मुखार दवरया जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनाद्वारे सर्व आमची मागणी आता बापाच्या हाती उबारूया
आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज आमकां येय तुझी कशी सर्गा जाता तशी संसारान आमचो देश Portogras आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या दोक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक देव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार ह्या थंयचे मागण्या विधींत एक भोव अपूर्व एक अवकाश वैयक्तीक जावन या एक कुटुंब जावन एवकरिस्तांतल्या जेजूच्या लागीं वचून आमचें समर्पण करचें आल्तरीच्या मुखार आमी कार्पेट घाल्या आल्तरीचे वयर सोडचें नाका आल्तरीच्या मॅटा म्हणसर आमी वशयेत थंय वैयक्तीक जावन तुमी वशयेत ह्या तुमचे कुटुंबाची हेर सांदे आसात तर जाल्यार तांचे सांगाता वेचें थोडो वेळ एक तावन चड म्हळ्यार 2 मिनटां सक्रामेंतांतल्या जेजूक तुमच्या कुटुंबाचें समर्पण करचें ताचे आशिर्वादां मागोवंक फुडें सरचें दया करून गर्दी करनाकात सगळ्यांक अवकाश मेळटलो सवकास वेचें पूण चड वेळ थंय घेवचो न्हय ह्या वेळार आमी समर्पणाची आनी तशेंच जेजूच्या मोगाची गितां आमी गायतले हांव एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत 3ऱ्या अध्यायांत सांत पाऊल म्हणटा सर्गी आनी संवसरी हर एक कुटुंब आपलें नांव देवातावन घेता तो आपले महिमे बरीत संपत्तेतावन पवित्र आत्म्या मारिफात तुमच्या अंतस्करणाक घटाय दिवन तुमकां दृढ करूं सर्गी आनी संवसरी हर एक कुटुंब आपलें नांव बापा तावन घेता नांव घेवचें म्हळ्यार अस्तित्व घेवचें आमचें कुटुंब त्या देवाचें देणें आमचें कुटुंब ताणें आमकां दिल्लें वर्तें आशिर्वाद कुटुंबा समेत तुमी सवकास मुखार येवचें आमसोर नाकात तुमच्या कुटुंबांतल्या हर एका सांद्याक आनी तुमचेंच जिवीत ताच्या हातीन समर्पूचें ताची खुशी पाळूंक जाय असची मजत घेवची spuro makatun spuro tuns mozo kovli boro Tunspuro maka tunspuro tunsmozo koliboro pos kartai tun diun soro du
दुस्मानात हांव पारो Puskartai tu din soro Dusmanataun kan parot Tun spuro maka tun spuro Tun smuso kovli poro Tun spuro samya tun spuro Tun smuso goli boro आमचोची गरज ना सगळ्यांक अवकाश मेळटलो थोडो वेळ घेया जेजूच्या दोळ्यांक दोळे देऊन त्या सक्रामेंतांतल्या जेजूक समर्पिया आमचोची गरज ना Tun sadar maka tun sadar Tun sarkak pavon chindar Tun sadar maka tun sadar Tun sargar pavon chindar Wat sukleliang tun sfudar Patki munchang mafudar Vart sukleliang tun sfudar Patki munshag mafudar Tun sadar somya tun sadar Tun sarkak pavon chindar Tun sadar somya tun sadar Tun sarga pavon chedar Tun spuro maka tun spuro Tun smuso kovli boro Tun spuro maka tun spuro Tun smoso goli boro Puskartai tun diun soro Dusmanataun kan paro Puskartai tu din soro Dusmanataun kan paro Tun spuro somya tun spuro Tun smuso kovli boro Tun spuro somya tun spuro Tun smoso goli boro जिविताच्या उंड्या विशांत जेजून दिल्ले शिकवून ऐकून शिसां भितरले सबार जण तसो सांगात सांडून पाटी परतले तवळ 12 जणांक जेजून मुळे तुम्ही वसोंक सोदतात सिमांव पेदरून ताका जाप दिली सोम्या आमी कोणा सरशी वसू तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची तुंचो देवाचो भाग्यवंत म्हणून आमी सत म्हणला आनी आमकां खात्री आसा सोम्या
आमी कोणासशी वचूं तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. आमच्या कुटुंबाचे कश्ट, आमच्या वैयक्तीक जिविताचे समस्ये जायते फुडें आमकां दुस्पाटावंक पुरो. पूण सोम्या तुंसु म्हजो आसरो, ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಆಸರೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾ ಸೆರೆ, ನೀನಿರದೆ ನಾನಿರೆ ಓ ದೇವನೇ. ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಉಸಿರು, ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ನೀನೇ ಹಸಿರು, ನನ್ನ ಜೀವನ ನಿನಗೆ ಮುಡಿಪು ಆಸರೆಯೇ. ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಆಸರೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾ ಸೆರೆ, ನೀನಿರದೆ ನಾನಿರೆ ಓ ದೇವನೇ. ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಉಸಿರು, ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ನೀನೇ ಹಸಿರು, ನನ್ನ ಜೀವನ ನಿನಗೆ ಮುಡಿಪು ಆಸರೆಯ. ಆಸರೆಯ ನೀಡು, ಆಸರೆಯ ನೀಡು, ಆಸರೆಯ ನೀಡು ಹೇ ದೇವಾ. ಆಸರೆಯ ನೀಡು, ಆಸರೆಯ ನೀಡು, ಆಸರೆಯ ನೀಡು ಹೇ ದೇವಾ. ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಕೊಡಲು ನಾನಿರುವುದೇ ಪಡೆಯಲು, ನನ್ನ ತಪ್ಪನು ಮನ್ನಿಸಿ ಓ ದೇವನೇ. ಪಾಪ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಬದುಕಲ್ಲಿ, ಪುಣ್ಯ ಬೇಡುವೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಬಾಳಲ್ಲಿ, ಶಪಥಗೈಯುವೆ ಸತತ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆಸರೆಯ. ಆಸರೆಯ ನೀಡು, ಆಸರೆಯ ನೀಡು,
आसरया नीडू हे देवा आसरया नीडू आसरया नीडू आसरया नीडू हे देवा फरिसेवामधल्या एकल्यानं जेजूक जेवणाक आपयल्लो. जेवणाक बसल्या वेळार त्याच शहरांत खोटी जिणेजी येतली एक स्त्री असली. जेजू फरिसेवाच्या घरा जेवणार आसा तें आयकून ती एक चंद्रकांती सिसलेंत सुगंध तेल घेवन आयली. ताच्या पांयां सरशी फाटल्यान रावून रडूंक लागली. आपल्या दुखांनी तिने ताचे पांय भिजयले. आपल्या माथ्याच्या केसांनी ते पुसले. तांचो उमो घेतलो आनी परमळीक तेलान ते माखले. हे पळोवन जेजूक आपोवणे दिल्ल्या फरिसेवान आपणायतल्याक म्हळें, हो मनीस निजाकी एक प्रवादी जाल्लो जाल्यार आपणाक आपडलेली ही स्त्री कोण आनी खंयच्या कास्ताची पातकीन म्हणून जाणास तो. तेदून जेजू ताका जाप दिवन म्हणालो, सिमांव, हांवें तुका एक उतर सांगचें आसा. ताणें म्हळें, सांग मेस्त्री. जेजू मुंदवरून म्हणालो, दुडू रीण दितल्या एकल्याक दोग जण रीणकारी आशिल्ले. एकल्यान 500 रुपये आनी दुसऱ्यान 50 रुपये ताका देवे आसले. रीण फारीक करूंक तांकां दोगांयकी थांक नातिल्ले वरवीं ताणें तांकां माफी केलें. तर आतां सांग, तांचे मदलो कोण रीण दिल्ल्याचो चड मोग करीत? सिमावून जाप दिली, चड रीण देवे आसलो म्हूण म्हाका भोगता. जेजू ताका म्हणालो, सारकें सांगलें. ते स्त्रिये थंय परतून सिमावूंक तो सांगी लागलो, तूं हे स्त्रियेक पळयताय न्हू? हांव तुज्या घरा आयलो, तुवें म्हाका पांय धुवंक उदक दिलें नाय. पूण तिणें म्हजे पांय दुखांनी धुवन आपल्या केसांनी पुसले. तुवें म्हाका उम्यान स्वागत केलो नाय. पूण तिणें हांव भितर सरलेले घडयेंत हांव म्हज्या पांयांक उमो दिवचो कळ्ळो ना. तुवें म्हज्या माथ्याक तेल माखलें नाय. पूण तिणें म्हजे पांय सुगंध तेलान माखले. देखून हांव तुका सांगता, जायतीं तिचीं पातकां ती तिका बोगसल्यांत तिणें दाखयलेलो वर्तो मोग हाका साक्ष. जाका थोडेंच बक्षिलां तो थोडोसो मोग करता. जाका थोडेंच बक्षिलां तो थोडोसो मोग करता. जें कितें सोम्यान खुर्सार तुजे खातीर केलां तें समजतना मोगा विने दुसरें कितेंच तुज्यान करूंक साध्य. खुर्सार ताचें वरयलेलें रगत ताणें तुजो आनी म्हजो मोग केल्लो तें वळखून काळजाच्या गुंडायतान तसो मोग आतां आमी व्यक्त करया.
तुजो हांव मोग करता. तुज्या पांयां तळा रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो, हांव पाटी सरसोना. तुझो हांव मोग करता, तुझो हांव मोग करता जेसू, तुझो हांव मोग करता आतां आनी सदां. तुझ्या पांयां तळा रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो, हांव पाटी सरसोना. तुझ्या पांयां तळा रावतलो, तुजे वाटे हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो, हांव पाटी सरसोना. तुका हांव अर्गां दिता, तुका हांव अर्गां दिता जेसू, तुका हांव अर्गां दिता आतां आनी सदां. तुझ्या पांयां तळा रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो, हांव पाटी सरसोना. तुझ्या पांयां तळा रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो, हांव पाटी सरसोना.
तुझी हांव स्तुती करता तुझी हांव स्तुती करता जेजू तुझी हांव स्तुती करता आता आणि सदा तुझ्या पायां तळा रावतलो तुझे वाटे हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सोसना तुझ्या पायां तळा रावतलो तुझे वाटे हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसोना जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतर पाळता तो वळू म्हजो बाप तसो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतले हांव म्हजो मोग करिना तो म्हजे उतर पाळिना तुम्ही ऐकता ते उतर मुझे नाही बगर म्हाका पाठयला त्या बापाचे जुआंवचो वांजेल 14व अध्याय 23वे वाक्य जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतर पाळता तवळ म्हजो बाप तासो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येवन तांचे थंय वस्ती करतले हांव हे अब्बा बापा मुझे थंय तूं राव हे जेजू क्रिस्ता मुझे थंय तूं राव हे पवित्र आत्म्या शांती तुझी दी जी आशा आमी सोम्या मुखार उसारून आसा जे समर्पण आमी करून आसा ते फळादीक जावं नेनामगी तुमी पवित्र आत्म्याचे मंदिर सर्ग संवसाराचो धनी तुझ्या काळजांत रावूंक पसंद करता तुझे संगी रावूंक पसंद करता या देवाक आमचे ते रावूंक आपोवया मुझे थंय तूं राव अब्बा बापा 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 मुझे थंय तूं राव जेजू क्रिस्ता मुझे थंय तूं राव जेजू क्रिस्ता
मुझे तैतुराव Gesù Cristo, मुझे तैतुराव Gesù Cristo, मुझे तैतुराव Gesù Cristo, मुझे तैतुराव Gesù Cristo, मुझे तैतुराव पवित्रात्म्या शांति तुझी दे पवित्रात्म्या शांति तुझी दी पवित्रात्म्या शांति तुझी दे पवित्रात्म्या शांति तुझी दी पवित्रात्म्या शांति तुझी दे पवित्रात्म्या शांति तुझी दी पळया ती आकाशाची सुकणी ती ओंपिनांत ती लुवेनांत तरी सर्गीचो बाप तांची जतन घेता पळया ती रानवट फुलां सालमोराय लेगून आपल्या वैभवांत असलेल्या एक फुला सारको नेसोंक सोकलो ना जर आज आसून फाल्यां रान्नींत लासचेत असलें तनाक तितल्या सोबायेन तो सोबयता तर जाल्यार तुमकां तो सांडीत देखून कितें खावचें कितें पियोवचें आनी कितें न्हेसचें अशें म्हणून तुमी खंत करिनाकात हें सगळें सोदचें अनभवर्त्यांनी ह्या सर्वाची तुमकां गरज आसा म्हणून सर्गी आसलेलो तुमचो बाप जाणा कितेंच तुका दोशीना जावं कोणूच तुका बेश्टायना जावं सगळें सरता संपता देव एकलोच सुबाळटा कितेंच दोशीना जावं कोणूच बेश्टायना जावं देव मात्र असल्यार पावता जायते फावटी आमी बेवकुरी जाता चंचल जाता निराशी जाता पूण जेजू आज आम्हा हर एकल्याक सांगूंक आशेता भियेनाका हांवें ह्या संवसाराचेर ह्या पदवेचेर जैत वेला आनी हें जैत हांव तुजे संगी वांटून घेवंक आशेता कसल्याच संगतीक भियेनाका तुजे संगी हांव आसा कितेंच तुका दोशीना जावं कोणूच तुका बेश्टायना जावं कित्याक हांव तुजे संगी आसा
nação, quem tens bestei nação, quem tens dushi nação, Cornus bestei nação, Săglezarta, Deveclos Balta, quem tens dushi nação, quem tens bestei nação, nação, Cornes bestai nação, Săglezarta, Deveclos Balta, Chitens duși nação, Cornus bestai nação, Devatas lear pauta. देवानं संवसार असोय मोग केलो की
ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताका सतमुंतल्या कोणाचो नाश जायन जावच्याक बगर ताका सासणीक जिवीत मेळच्याक. जें कितें सोमयान खुर्सार केलां तें आमच्या मोतीन समजून ताची गुंडाई आटापूंक असाध्य. आमी खाली आमची तकली बगावन सोमया तुका दिनवास तुका अर्गा म्हूण सांगूंक मात्र पुरो. जो सोमयाचो मोग आमच्या काळजांत उमाळून येता, जी सोमयाची दया आनी काकूळ तूं आमी नियाळ केल्या, ज्या सोमयाच्या सावळेंत सदांच रावूंक ताच्या वाटेन चलोवंक आमी निर्धार घेतल्यात, सोम्याच्या आशिर्वादान भरलेले ते जावं, ताका स्तुती हाडटले ते जावं, ताची वर्ती दया, ताचो वर्तो मोग, ताची काकूळ तूं, त्या ताच्या काकूळटी तें आमची तकली बगावया. थँक्यू जीसस. दिनवास तुका सोमया म्हणून ताका आमी स्पंदन करूया. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for loving me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for loving me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for loving me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for loving me. You went to Calvary, and there you died for me. Thank you, Lord, for loving me. You went to Calvary, and there you died for me. Thank you, Lord, for loving me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for loving me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for loving me.
सौम्याचे आशीर्वाद घेवंक आमी तयार जावया. दिमेर आमी पडया. व्हडा संतोषान आमच्या सगळ्या जिविताचेर तो आशीर्वाद घालूंक तयार आसा. प्रत्येक जावन ताच्या पवित्र मिस्तेर फाल्यां पूर्व आनी ताच्या उपरांत आमी नियाळ करचे ते समेच्या मरण आनी जिवंतपण भोव लक्षिल्यान अनुभव करूंक जाय अशी मजत प्रत्येक जाणांत आमी मागून घेवया. हे देवा विचित्र संक्रमित काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. साळी स्वरांचे निरंतर आराधन थोड्याच वेळान आमी बेटोवच्या मिसाच्या बलिदाना सवे संपणेक पावतले. कोणाक कुडीची गरज तिरसूंक आसा तांणी भायर वचून बेगीनच येवचें. बलिदान आरंभ करतले हांव आनी ताचे सवे हें आराधन साळी स्वरांचे संभ्रम संपणेक हाडटले हांव.
संतोषान सोम्या मंदिरान जमल्या गितां गमधूर तुका हर्षिता आमची तुवें ओतल्या सर्देण्या पासून अर्गां भेटयता दिनवाशी काळजा बापूय मोगळ तूं आमचो जावू रक्तय आमकां सदांच मोगाळ सुखा दुखां दिवन आमकां आधार जाताय आमचो बळवंत सांबाळणार संतोषान सोम्या मंदिरान जमल्या गितां गमधूर तुका हर्षिता आमची तुवें ओतल्या सर्देण्या पासून अर्गां भेटयता बिनवाशी काळजा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो साळी स्वरां सोम्या संगी आमी सांगाता करशिल्ल्या साळी स्वरां सोम्या संगी ह्या पूर्ण शेतांत बाळोक जेजूच्या पूर्ण शेतांत आमी सक्रामेंता मुखार मागणें करून हो जागो एक पावर हाऊस जाला साळी स्वरां सोम्या संगी केल्लें आराधन आमी आयकल्लें देवाचें उतर गायिल्लीं किर्तनां आनी गितां आमकां हर एकल्यांक एक पावर हाऊस एका सक्तेचें घर करूंक शकलां आनी देखून मोगाचो न्हू ह्या सगळ्या पावर हाऊसाचो शिखर म्हणयेत एवकरिस्ताचो संभ्रम मिसाचें बलिदान हांगासर अशा सकड फ्रादांच्या आनी तुमी भावा भयणीच्या सांगाता आमी हें आमच्या भावार्थाचें मूळ केंद्र आनी शिखर जावन अशें पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवया आनी सोम्या संगी आमी पाटी ह्या भगवंत हप्त्याक तसो पाशांव तसो पास्कांचो गुटून येळोवंक आमी भायर सरया आमी पातकी म्हणलें वळखून देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बक्षाण आमी मागया हांव पातकी सर्पदेदार देवा आनी तुमकां भाव बेरिनो म्हजो ज्ञाव सारून सांगता मनान चिंतून तनान विसारून वायट धरून आनी बरें सोदून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून भगवंत सदांच संकार मरी सगळ्या दूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव बेरिनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविता पावो सोमिया सोमिया प्रार्थुया स्वरूप पदवेदारा देवा आमच्या मोगाळ बापा आमचे खातीर कुर्सार मरून तुज्या पुतान सैतानाचे बोळ मोडले तुजे अगणित जाणवायेचे आनी मोगाचे हे येवजणे पासून आमी तुका धीन वाचतां आनी ताच्या संगाता एक दीस आमकांय पुनर्जीवन कर म्हण मागतां आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना
Amen. इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. तकलेल्यांक धैर्य दिवचें एक उतार सांगूंक हांवें जाणा जावच्याक सर्वेस्परा देवान म्हाका एका शिसाची जीब दिल्या. एका शिसा भाशेन आपणाक चीत दिवंक हर सकाळीं तो म्हजो कान जागृत करता. सर्वेस्परा देवान म्हजो कान उगडला आनी हांव उपराटूंक ना, हांव फाटीं सरोंक ना. म्हाका मारतेल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली, म्हजें खाड ओडतेल्यांक हांवें म्हजे पोले दाखयले. केण्ण्या आनी तिंप्या मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना. सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता, देखून हांवें अपमानाची पर्वा करूंक ना. देखून हांवें म्हजें तोंड पात्रा भाशेन घट केलां. हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव जाणा. म्हाका न्हीद करून दिता तो लागींच आसा. तर म्हजेर कोण फिर्याद करीत, आमी सांगाता सदरे मुखार वचुया. म्हजे विरोध कोणाचो दावो आसा तो म्हजे मुखार रावो. पळया, सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता. हांव गुण्यावंकार म्हूण कोण थारायत? देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. तुजे उदंडायेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. ह्या तुज्या प्रसन्न काळार म्हाका कान दी. तुझे उदन दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. ह्या तुझ्या प्रसन्न काळार म्हाका कान दी. तुजे पासून देवा ही निंदा हांव सोंसतां. तुजेच पासून ही लज हांव भोगतां. हांव जाला म्हज्या भावा भयणींक परकी, म्हज्या दायजा गोत्रांक परदेशी. तुज्या घराचो मान राखचे खातीर लासता म्हजें काळीस. तुका केणतेल्यांचो केबडायो म्हजे पडत आसात. तुझे उदन दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. ह्या तुझ्या प्रसन्न काळार म्हाका कान दी. केबडाय आनी शिंदलां म्हजें काळीस, निवलां म्हजे जिणेचो संतोष. कोण तरी दया करीत गाय म्हूण अत्रेगून आसलो, कोणूच ना जालो. कोण तरी बुजवून दीत गाय म्हूण आशेवन आसलो, कोणूच मेळना जालो. हांव भुकेलो आनी तांणी म्हाका म्हज्या कानांत घालो कोडू बोळ. हांव तानेलो आनी म्हज्या पिवनांत घालो शिरको. तुझे उदन दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. ह्या तुझ्या प्रसन्न काळार म्हाका कान दी. गितां गावन देवाचें नांव हांव वाखणतलो. अर्गां स्तुती करून ताची महिमा वर्णितलो. हें पळोवन दुबळी धाकटी संतोसतली. देवदर्शन आशिल्ल्यांची काळजां नव्या रुपान भरतली. कित्याक सर्वेस्पोर दुबळ्या धाकट्यांची मागणी आयकता. कोड्यार आसलेल्या आपल्यांची तो बेपारवा करिना. म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. ह्या तुझ्या प्रसन्न काळार म्हाका कान दी. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. नमन तुका आमच्या राया, तूं काल जालोय बापा. बोळे शेळये बरी तुका वेलो कुर्चार जोडच्या. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरे
सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. उपरांत 12तलो एकलो जुदास इस्कारियोत नावाचो प्रधान याजक सरशी गेलो आनी म्हणालो, हांव ताका तुमचे अधीन करीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात. तांणी ताका रुपयाची 30 नाणी मेजली आनी त्या दिसा तावन ताका दर्ण दिवंक एक बरो संद्राप्तो सोदतालो. फुगनातल्या उंड्याचे परबेच्या पयल्या दिसा शीस जेजू सरशी येवन म्हणाले, आमी खंय वचून तुका पास्काचें जेवण तयार करी जाय म्हूण तुजी कुशी. जेजून तांकां सांगलें, शेरा भितर फाल्यांच्या मनशा सरशी वचा आनी ताका सांगा, मेस्त्री म्हणटा म्हजो वेळ लागीं पावला. हांव म्हज्या शिसा सांगाता तुज्या घरा पास्काची परवण करता. जेजून सांगलेल्या प्रमाणे शीस गेले आनी पास्काचें जेवण तांणी तयार केलें. सांज जातच आपल्या 12 शिसा सांगाता जेजू जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना तो म्हणालो, सतच हांव तुमकां सांगता, तुमचे मदलो एकलो म्हाका गतान पराधीन करतलो. शीस आकांतले आनी एक एकलोचो हांव वेतो सुम्या म्हूण विचारी लागलो. ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें, जाणें म्हजे सांगाता पलंगणान हात घाला तो म्हाका पराधीन करतलो. मनशा पोतू पवित्र पुस्तके बरोवन आसा त्या प्रमाणे वेता तें खरें, पूण ज्या कोणा मुखांत्र मनशा पोत पराधीन जाता ताका हाय खाटा. जल्मकूच सुनातलो जाल्यार त्या मनशाक कितलें बरें आसतें. तितल्यार घातान पराधीन करूंक वेतेल्या जुदासान म्हळें, हांव तो मेस्त्री. जेजून जाप दिली, तुमच तें सांगताय. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, देवाक आनी पेल्याक विकृत करचें पवित्र पुस्तकांत तशेंच हेर कडेन आमी पळयता. आनी आयच्या वांजेलांत जेजूच्या शिसां पैकी एकल्यान जुदास इस्कारियोतान जेजूक विकृत करचे विशीं जेजूनच सांगिल्लीं उतरां आमी आयकलीं. कोणें विकृत करयेत, दुस्मानाक विकृत करूंक जायना. भायल्या मनशान आनी एकल्याक विकृत करूंक जायना. विकृत करचो करची व्यक्ती कुटुंबाची, सैऱ्यां पैकी, रक्त संबंदा पैकी, इश्टां पैकी, सांगाता वाडिल्ल्या पैकी, भाव भयणी मदें तुवें विश्वास दवरली व्यक्ती, तुजेर पातयेनी दवरली आनी तुवें पातयेनी दवरली व्यक्ती, तुका भाव भास दिल्लो, सोण घालिना म्हणलो, तुजे तावन फायदो जोडिल्लो, तुजें सगळें घेतिल्लो, ताच्या कश्टान तूं पावल्ली, तुजे तावनच ताका जिवीत मेळिल्लें आनी तुज्याच धर्माचो, तुज्याच कुटुंबांतलो, समुदायांतलो आसले आनी मात्र मोगाचो न्हू विकृत करयेत. उडास आमी दवरया, दुस्मानान आमकां विकृत करूंक जायना. आमकां वायट करयेत पूण ताका आमी विकृत म्हणना. जेजूक विकृत केल्लें कोणें? सबार ताका दुस्मान आशिल्लें, पूण विकृत केल्लें ताच्याच
शिसान, ताच्या शिसान जुदासान 30 नाणयां खातीर जेजूक विक्रीत केलो. पण त्या 30 नाणयांची मुळां परण्यासोल्ल्यान दिसून येतात आनी त्या 30 नाणयांची थोडी आमचे मदेंय आसात. मोगाच्यान जुदासान 30 नाणयांनी जेजूक विक्रीत केलो, पूण त्या 30 नाणयाची मुळां परण्यासोल्ल्यान दिसून येतात आनी त्या नाणयाची फळां आमच्या मदेंय आसात. जुदासान 30 रुपयाच्या नाणयाक जेजूक विक्रीत केलो. आदाम आनी एवेन एका फळाच्या आशेन देवाक विक्रीत केलो. जुदासान 30 रुपयाच्या नाणयाक जेजूक विक्रीत केलो आनी कायनान मसरान भरून आपल्या भावा आबेलाक विक्रीत केलो. जुदासान 30 नाणया खातीर जेजूक विक्रीत केलो. सोदोम आनी गोमोराच्या लोकांनी पातकांत बुडोवन देवाक विक्रीत केलो. जुदासान 30 नाणया खातीर जेजूक विक्रीत केलो. जुजेच्या भावांनी द्वेशान भरून आपल्या भावाक विक्रीत केलो. जुदासान 30 नाणया खातीर जेजूक विक्रीत केलो आनी दालिलान दुस्मानांच्या मोगान सामसावाक विक्रीत केलो. जुदासान 30 नाणया खातीर जेजूक विक्रीत केलो आनी सावलान आपल्या उत्तराधिकारी दाविदाक विक्रीत केलो. जुदासान 30 नाणया जेजूक विक्रीत केलो आनी दाविदान कामोआतुरायक लागून उरियाक विक्रीत केलो. जुदासान 30 नाणया खातीर जेजूक विक्रीत केलो. पेद्रून भियान 3 पावटी जेजूक विक्रीत केलो. 30 नाणी मोगाचो आमचे मदें इंगवून आसात. जुदासान 30 नाणयांक जेजूक विक्रीत केलो. गोवान परकी स्त्रिये कडेन संबंद दवरून बायलेक विक्रीत केलो. जुदासान 30 नाणया खातीर जेजूक विक्रीत केलो. बायलेन अनैतीक संबंद दवरून आपल्या दादल्याक विक्रीत केलो. जुदासान 30 नाणया खातीर जेजूक विक्रीत केलो. आवय बापायनी वायट देख दिवन भुरग्यांक विक्रीत केलो. जुदासान 30 नाणया खातीर जेजूक विक्रीत केलो. दादल्यान सोरोप येवन बायल भुरग्यांक कुटुंबाक विक्रीत केलो. जुदासान 30 नाणया खातीर जेजूक विक्रीत केलो. साबार भाव भयणी आस्त बदका खातीर आवय बापाय भावां भयणीक तांणी विक्रीत केलें. जुदासान 30 नाणया खातीर जेजूक विक्रीत केलो. साबार बिझनेस पार्टनरांनी पयशां खातीर एकामेका विक्रीत केलो. जुदासान 30 नाणया खातीर जेजूक विक्रीत केलो. साबार पुतांनी बायल्या खातीर आवय बापायक विक्रीत केलो. जुदासान 30 नाणया खातीर जेजूक विक्रीत केलो. साबार भुरग्यांनी उतार प्रायर आपल्या आवय बापाय सांडून घालून तांकां विक्रीत केलो. जुदासान 30 नाणयाक जेजूक विक्रीत केलो आनी थोड्यांनी फिरगजांनी स्थान माना खातीर भावार्थाकच विक्रीत केलो. जुदासान 30 नाणया खातीर जेजूक विक्रीत केलो. हेर थोड्यांनी फारीक फोन घेवच्या खातीर क्रिस्तांवपणूच विक्रीत केलें. जुदासान 30 नाणया खातीर जेजूक विक्रीत केलो. कांय जाणांनी राग काडचे खातीर धार्मीक मुखेल्यांकच विक्रीत केलो. जुदासान 30 नाणया खातीर जेजूक विक्रीत केलो. थोड्या याजक आनी धार्मिकांनी आपल्या स्कांदलाच्या जिणे वरवीं पवी सभेकच विक्रीत केलो. जुदासान 30 नाणया खातीर जेजूक विक्रीत केलो. थोड्या चल्या चलयांनी मोगार पडून आपलो भावार्थ सांडून जेजूकच विक्रीत केलो. जुदासान 30 नाणया खातीर जेजूक विक्रीत केलो. सभा क्रिस्तांवांनी मीस सांडून देवाचें उतर सोडून सक्रामेंत तिरस्कार करून जेजूकच विक्रीत केलो. जुदासा, तूं एकसुरो न्हय. तुजे संगाती पाटलावदारी आजून आसा. तूं जुदास इस्कारियोत, पूण आमी नांवां इल्लीशीं बदलिल्ल्यान आलकुंदी बदलिला. पूण तुवें केल्लेंच केलां, इल्लें नव्या रितीन केलां. तुवें घेतिल्लीं 30 नाणी तीं डिमॉनिटायज जावनात, जावंक आमी सोडूनात. आजून चालतेर आसात. जुदासा, तूं एकसुरो न्हय. मोगाच्या भावनांनी बेगीन आमी आमकांच विचारया. जुदासा विशीं आमकां राग येता. त्या नाणयांतले चिल्लर पयशे भोवशा तुमच्या आनी म्हज्या जिणेंत आसात. आमेन.
मुझे सुमिया मोते देवे मगा संसारिया पुण्या सावे करे गलिया पति जिने मुझे मेरा बेटो खुशी उदार करीस बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे उदार करीस बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागा. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या पवित्र सभेच्या नांवान सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा जेजूच्या कश्ट मरणाचो गुट संभ्रमून आमी तुका भेटयतां ती देणी दयेन मानून घे. ह्या गुटांत आमकां मेळटा तो ताच्या कश्ट मरणाचो फळ आमचे भक्तिवंत जिणयेंत दिसान दीस वाडोस कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वर्ष आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका धीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताच्या जिवीत दितेल्या मरणाचे आनी वैभवी पुनर्जीवनपणाचे भोव पवित्र दीस लागीं पावले. सैतानाच्या गर्वाचेर ताणें जैत वेले आनी आमचें तारण ताणें केलें. ही वर्ती घडिता सोडवणेची आमी भक्तीन संभ्रमतांव ह्या दिसांनी. देखून जेजू वरवीं देवदूतांचो दळबार संतोषान भरोवन तुजे मुखार निरंतरी तुका वाखणतात सर्गार. तांचे वाखणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Pavit, 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 दरबारांचो सर्वेस्पो तू. सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उजगी तुका जय जय जय. उजगी तुका जय जय जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय. उजगी तुका जय जय जय. उजगी तुका जय जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सम्य जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका धीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची.
तेच परी जेवण जातच ताणें काल्च घेतली, तुका नव्यान धीन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्च, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. Bavarta so good purgatoria. Sumya Jesu tuje maran आम्ही संभ्रमता, तुझे पुनर्जीवन को आम्ही प्रकटता, तुझ्या लेण्या सौम्या जेसू आम्ही अद्वैता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्च तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका धीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. सर्वेस्परा, तुझ्या साकरा फादर वॉल्टर लोबोची काकुळत कर. ताका ह्या संवसारांतलो आईच्या दिसा तुवें आपोवन वेलोय, जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो तसोचो ताचे बराबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपण असो भरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया करण आमी मागता. आमकां मरिये देवाचे माये संगाती भगेवन जुजे भगेवन दमदूत आनी सवकाळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलेले मागणे आमी सांगाता दीर्घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवी जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टलेल्यांक तशें आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दे करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्तचें येणें बरो शानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले
आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपोण लाभलेली आमी सक्कड सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फोवना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. तुका वंदिता
भक्तीपणी तुका जेजू हरसून अर्गां दिता सोमी देव मोजो सर्वोन्दार मोजो आयलाय मोजे घरी संसरो पातकी हांव तरी विसलाय मोजो तुझी तसलो मेळसो ना दुसरो काय सांगताच्या स्वादी जेजू तुका हांव वंदिता भक्तीपणी तुका जेजू हरसून अर्गां दिता कायजांताच्या स्वादी जेजू तुका हांव वंदिता भक्तीपणी तुका जेजू हरसून अर्गां दिता प्रार्थुया. सर्व पदवेदार देवा, आमच्या विश्वासी बापा, आम्ही तुका समर्पिला ते बलिदान तुझ्या पुताचे मरण परगट करता. ह्या ताच्या मरणा वरवीं तूं आमकां अमर जिवीत दिताय म्हण आमी भावार्थान सतमानतांव. ते महिमेवंत अमर जिवीत पुनर्जीवनपणांत आमकां मेळटले म्हण थीर भरवसो धरून ह्या दुखांच्या कोंडांत आमच्या क्रिस्तिया पोवण्या प्रमाणे धीरान चलूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. दय करून बसा. भोवन आनी भयणीनो, कसली एक अपूर्व आनी कुरपाळ घडी. जेराल एलिसांव आनी पवित्र सभेच्या गरजां खातीर मागोन फाटल्या 40 वरांतावन हांगासर पवित्र सक्रामेंताचें निरंतर आराधन चल्लें. आनी ह्या सुम्या संगी 40 वरांच्या सपणेच्या मिसाक आमी साक जावन आसाव. हे 14वें वर्साचें आचरण म्हणजे हे वर्स धरून फाटल्या 14 वर्सांनी हांगासर आमी हे 40 वरांचें निरंतर आराधन पवित्र हप्त्यांत करीत आयल्या. सगळ्या कर्नाटकाच्या पवित्र सभेंत हे देवसांव ह्या पुणशेतान मात्र चलता म्हळ्यार सूख जावची ना. हे केवल आराधन मात्र न्हय, 40 वरांनी राजी संदनाचो म्हणजे कुमसराचो सक्रामेंत जोडूंक अवकाश सयत आसलो. आनी ताचे तावन सुमयेचें बोगसाणें आनी काकुळत आमी अनुभव केलो. आनी आतां वरां 10 जाल्यारय तुमी इतल्या व्हड संख्यान हांगासर आसतना पवित्र येवकरिस्तांतय आनी कुमसरांतय तुमकां आसची भक्त आनी अभिमान दर म्हूण दिसून येता. हांगासर हांणी इतलीं वरां तांणी तितलीं वरां करचिचें म्हणून दाबाव ना, कायदो ना. तरी कालच्या सकाळींच्या 6 वरांच्या सुरवातेच्या मिसातावन धरून नायट विजील जावन आनी आतां ह्या संपणेच्या मिसा पर्यंत पुणशेत भरून लोक आसून भोव अपुरबायेन हें आराधन चल्लें. तशेंच कुमसराकी भावार्थ्यांची लायन मोटवी जाल्लीच ना. तुमच्या ह्या भक्तेक देवासंवाक आमचो एक व्हड सलाम. दुसऱ्यान हांगासर आमी विविध प्रकारांची मागण्या रीत चलोवन वेली. दाखल्याक लेक्सियो दिविना म्हणजे देवाचें उतर वाचून परत्यान वाचून नियाळ करून ध्यान करचें. संगीत वजंत्रां मात्र वापरून सुमयाची स्तुती करची. भजने करून सुमयेचें भजन करचें. हे कालच्या दिसाची विशेशता तर आज सकाळीं कीर्तन वापरून मोदे मोने मौन सांबाळन आमी आराधन मुखार सुनवेलें आनी निमाण्या बेसवां पयलें तेजे मागणे मुखांत्र ह्या 40 वरांच्या आराधनाच्या शिखराक आमी पावल्या.
सडताव आराधन म्हणटना कॅरिझमॅटीक रीत आमकां वळखीची आनी हें मात्र लोकांक आवडटा म्हणून जेराल चिंताप अशें आसता हे नवे प्रकार हांगासर चलोवंकू आमकां इल्ली खावजणी आसली. लोक स्विकार करीत की ना, मोदें उठोवन वसत कोणना म्हूण सुद्दां दुबाव. पूण ह्या हर प्रकारांनी तुमी सक्रीय रितीन भाग घेतिल्ली रीत पळयतना आमकां आमचीच लज भोगली. हे नवे प्रकारय आमकां बरे लागतात. असले आनी दुसरे नवे प्रयोग येवं दीत म्हणून तुमी तुमच्या शायनफुल हाजीरपणा मुखांतर आमकां दाखोवन दिलें. तुमकां शबास म्हणटा. व्हडल्यान 2 ताळयो आमकां समी पेटून घेवन. हांगासर ही सोम्या संगी 40 वरां चलोवंकू आमकां जायत्यांचो आदार मेळ्ळा. दिएसीसीचे तशें धर्मीक याजक, धर्म भयणी, लायक भाव भयणी हांणी तांकां नमियरलेल्या वेळार येवन आपुरबायेन आराधन चलोवन व्हेलां आनी हजर आसलेल्या भावार्थ्यांक मागूंक आदार दिला. तशेंच तांकां संगीत दिल्ले आसात संगीतगार. संगीत क्षेत्रांत तांतल्या तातून धार्मीक गायनांनी हेळिल्ल्या ह्या तेगा संगीतगारांनी तांच्या मधुर संगीत आनी गायनाद्वारे भावार्थ्यांनी काळजां मनां देवा थंय उबारूंक मजत दिली. हांवें कोण खंयच्या वेळार आराधन करता म्हणून तांकां एक लिस्ट धाडिल्ली. ते नियमीत व्यक्तीक संपर्क करून खंयची खंयची कंतारां खंय खंय जाय म्हणून विचारन ती विंचून कळीत नातल्या वेळार ती शिकोवन ताका संगीत सजोवन हांगासर कितेंच घुसपट गोंदळ नासता सुमधूर ताळयांनी तांणी गायलां. तांकां आमचे दिनवास. हांगासर भावार्थी न्हय मात्र बाळका जेजूचें देवासांव आदारूंक येता. कुमसाराचो सक्रामेंत जोडूंक धांवून येता. ह्या 40 वरांनी कुमसाराच्या सक्रामेंता वरवीं जायत्यांक सोडवणी, स्वतंत्र आनी भलायकी पाटी मेळ्ळ्या आनी दैवीक सक्तेचो अनुभव जाला. आनी हो सक्रामेंत दिवंक आमच्या कोवेंताच्या याजकांनी जायतो सॅक्रिफायस केला. प्रतीक जावन कोवेंताच्या मालगड्यांनी त्रासाचे तरी लांब काळ बसून कुमसाराचो सक्रामेंत जोडूंक भावार्थ्यांक आदार दिलो. तुमचे नांवी तांकां हांव मान बागायतां. तशेंच आमचे ब्रदर्स मुखले कर्मेलीत पुणशेताच्या हर कामांनी तांचो तेंको आसाच. ह्या मिसाच्या पयलें तेजे मागणे चलोवन व्हेल्ली रीत तुमींच हाका साक्षल्यात. सर्व कर्मेलितांक आमी थँक्स म्हणयांगे. देव बरें करूं. सोम्या संगी 40 वरां अर्थाबरीत रितीन चलोवंक ह्या पुणशेताच्या हर कामांनी कुमक करच्या स्वयंसेवकांनी प्रतीक जावन बाळूक जेजू कुटाम तशें सिब्बंदींनी ह्या पावटी तांची निस्वार्थी सेवा दिल्या. तांच्या बऱ्या मनाक आमी आभारी. मिडिया हाचें मुखेलपण घेतलां जॉन आनी नायजेल. तशेंच ह्या 40 वरांक लगती पोस्टरां आनी फ्लेक्स तयार करून दिलां फादर जॉसी. हांकांय तुमचे नांवे हांव देव बरें करूं म्हणटा. आक्रेक म्हणटच आक्रेसो न्हय बाप प्रवीण लिओ लसरादो आईच्या मिसाचे प्रधान याजक. प्रस्तुत ते ग्लॅडसम होम दिएसीसच्या मायनर सेमिनारीचे रेक्टर जावन आसात. तशेंच दिएसीसच्या कॅथोलीक शिकपा मंडळीचे नियोजीत सेक्रेटरी वय. आमच्या मोगाळ आपोवण्याक मोगान स्पंदन करून हे मिसाचें बलिदान भेटोवन आमकां देवाच्या बेसावांनी बरोवन ताच्या उतरांतावन आमकां प्रेरीत दिल्ल्याक तांकां देव बरें करूं म्हणटा. जुदासाचे नाणी डिमॉनिटायज जावनान. भोवशा आमी ताचे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड घेतल्यात कोणना आनी ताची संस्कृती आजून आमी जिवाळ दवरल्या म्हणून अर्थाबरीत शर्मावन तांणी दिला. तुमचे नांवे तांकां देव बरें करूं म्हणटा. परत्यान तशेंच हांगासर भेटोवन केल्ले कोवेंताचे सर्व कर्मेलीत फ्रादेंकी आमचे दिनवास. तुमकां येदळूच कळीत आसचे प्रमाणे आमच्या कोवेंताचो सांदो मनदीक बाप वॉल्टर लोबो आईचे सकाळीं 10 वरार अंतरले. केलरांत सुमार 78 वर्सां आदी जल्मल्या तांणी पन्नासांनी 8 वर्सां कर्मेलीत
आनी पन्नासांनी 2 वर्सां एक याजक जावन देवाच्या आनी पेल्याच्या सेवेंत आपली जिणी जरयल्या. हर जायत्या शेगुणा पैकी तांचे प्रमुख 2 शेगूण म्हळ्यार ते थकनातले एक मिशनरी. सुमार 19 वर्सां आफ्रिकाच्या टंजानियांत आनी पाटी गांवाक आयिल्ल्या उपरांत उत्तर कर्नाटकाच्या ग्रामीण प्रदेशांनी दुबळ्या आनी अस्कत लोकांच्या उदरगते खातीर जरनातली वाट धरून तांचे खातीर ते जियेले. दुसऱ्यान ते ध्यानाच्या मागण्याचे आपोत्सल. फाटल्या 1 वर्सांतावन कॅन्सर पिडेतावन ते जायते व्हडले तरी ध्यान आनी मागण्या विशीं उलोवचें तांणी रावोंक नातलें. आपणाच्या पिडे आनी दुखी विशीं उलयनासता आमी कशें आनीकी चड मागण्याचे व्यक्ती जावचें हें तांचें उलोवणें आनी चिंताप जावन आसलें. तांच्या मरणातावन आमकां आनी तांच्या कुटुंबाच्यांक विशेश दूख भोगता. तांची मरणाची रीत ह्याच सोमारा संजेच्या 3 वरार ह्याच पुनशेतान चलतली. मोटव्यान भाग्यवंत हप्त्यांत चलची लितुर्जी तुमचे मुखार हांव प्रस्तुत करतां. फाल्यां निमाणो ब्रेस्तार हांगसर बाळूक जेजूची नोवेनाची मिसां आसची नात. सांजेर 6 वरार सुमयेच्या जेवणाचो संभ्रम हांगसर उक्त्या मैदानार आसतलो. त्या उपरांत सक्रामेंताचें आराधन मोद्यान राती पर्यंत चलतलें. निमाणो शुक्रार सकाळीं 6:30 वरार पवित्र सभेचे मागणे आमी मागतल्या. तुमी हाका आमकां सांगात दिवचो. त्या उपरांत 7 वरार उक्त्या मैदानार कोंकणींत, 9 वरार पुणशेता भितर कोंकणींत, 10 वरार इंग्लिशांत आनी 11 वरार कन्नडांत पुणशेता भितर कुर्सवाट आसतली. संजेच्या 6 वरार सुमे जेजूच्या कश्ट मरणाचो संभ्रम आमी चलयतल्या. उडास दवरा ब्रेस्तारा आनी शुक्रारा संजेच्या 6 वरार. सोनवारा आलेलुया सोनवार सकाळींच्या 7 वरार आमी पवित्र सभेचे मागणे हांगसर मागतल्या आनी पास्काच्या जागरणेची पवित्र रात संजेच्या 7 वरार चलतली. सोनवारा दीस 7 वरार सकाळीं पवित्र सभेचे मागणे आनी संजेर पास्काच्या जागरणेची पवित्र रात्र. आनी आयतारा दीस 7:30 वरार एकच फेस्ताचे मीस आसतलें. तुमकां ह्या संभ्रमाक स्वागत. आतां मोटव्यान प्रधान याजकांनी तांचो संदेश आमकां दिजे म्हणून विनंती करता. त्या उपरांत निमाणें बेसांव. मोगाच्या भाव भयणीनो, कार्मेल गुड्यार अजापां जाल्यान आनी जाते आसात. न्हय फकत ह्या 40 वरांनी पयलें आनी मुखारी धर्मीक घरां आनी पुनशेतां आमकां आत्मीक सकत दिवची केंद्रां आनी कार्मेलीत फ्रादा मुखांत्र याजका मुखांत्र हांगासर हें आसा जालां. तुमकां इतल्या व्हड्या संख्यान आशिल्ल्यांक पळयत आसतना आमकां याजकांक धर्मिकांक व्हरतो संतोश भोगता. लायिकांनी मागचें आमकां धैर्य दिता, बोळ दिता आनी की चड मागोवंक आमकां उर्बा दिता. हांव म्हज्या शिकपा संदर्भार न्यूयॉर्कांत एका फिरगेजेन सुमार 5 वर्सां आशिल्लो आनी थंयसर हर एक हप्त्यांत 2 पावटी आराधन आसतालें. एक ब्रेस्ताराचें दनपारां 1 तावन 3 पर्यंत आनी शुक्रारा रातीं 8 तावन 10 पर्यंत. आनी ह्या आराधना दळा हांव हर एक पावटी बसतालो. पूण हातूंत म्हाका दोदोसकाय भोगची आशिल्ली. लायिकांनी येवन 2 घंटे या 3 घंटे मौनपणी ह्या मागण्याचें पुस्तक हाडून ह्या देवाचें उतर हाडून वाचचें. आनी त्या लायिकां पैकी सबार धाकटेर, सबार वकील, सबार बिझनेसमॅन, सबार प्रोफेसर येताले आनी सक्टांनी सोम्या मुखार बसून तांची जिणी आनी जिणयेक जाय आसलीं बेसांवां सोम्या मुखार दवरून घेवचीं पळयत आसतना म्हजें आपोवणें, म्हजें आजकपण उर्जीत जाल्लें परी भोगतालें. आज भोवशा तुमी हिंच केलां आनी 40 वरां तुमी सोम्या खातीर दिल्लीं आनी तांतलीं कितलीं म्हाका कळीत ना, तुमकां कळीत आसतलीं तुमी कितलीं दिल्या. कितलीं तीं जावं दी, सोमी तुमकां निराश करचो ना. आमी 1 वर दिता आसतना सोमी आमकां 1 वर्स दिवंक पुरो, 2 वरां दिता आसतना 20 वर्सां दिवंक पुरो, ह्या हेर रितीन आमकां दिवंक पुरो. देखून सक्कड आमी लायीक आनी धार्मीक याजक सांगाता सोम्या सिंगी सुमको या आनी ह्या वेळा
हांगासर आसच्या सर कार्मेलीत ह्या जाकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा इतल्या बऱ्या रितीने मांडून हाडणं लायकांक मागण्याक आनी सोम्याक लागीं जावंक अवकाश दिल्ल्या खातीर म्हाका चनो मुखल्या 3 दिसांनी सोम्याचो पास्कांचो मिस्तेर आमी सडीत गुणायेन आचरण करूंक समजोवंक आनी विशेश करून तस आमचे जिणयेचो बुन्यादी फातर आनी मूळ करूंक आमी प्रयत्न करया. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. संभ्रमीक आशिर्वादात तुमचे तकल्यो बाग्यात. काकुळदार बापान आपल्या एकल्याच पुताच्या कस्सा मरणांत तुमकां माया मोगाची देख दिल्या. देवाची आनी एकामेकाची सेवा चाकरी करून सुभामपणी तसो आशिर्वाद तुमी जोडूंक पावो. आपणाचेर मरण घेवन जेजून तुमकां सासणाच्या मरणांतली सोडयली. आतां तो अमर जिवीत तुमकां फावो करूं. जेजू आमच्या मोगान सारको खालतो जालो. ताच्या खालतेपणाची देख घेवन ताच्या पुनर्जीवनपणांत तुमकां वांटो मेळ्ळो. आनी सपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Jesu, Jesu, rayanso rai. Jesu, Jesu, tu म्हाका जाय. Jesu, Jesu, rayanso rai. Jesu, tu म्हाका जाय. तो मुझे दया सा, तो तुझे दया सा. तो मुझे दया सा, तो तुझे दया सा. सर्वांची येता. जेजूच्या नांवान, जेजूच्या नांवान सैतान काते लागता. जेजूच्या नांवान, जेजूच्या नांवान सैतान सैकोल धांवता. जेजूच्या नांवान रावच्या वखदां सांगोरांक आडांक सकता. जेजू, जेजू, जेजूच्या नांवान सैतानचे जावन आसा. हांव होगळा पिता जेजू, हांव होगळा पिता जेजू. हांव होगळा पिता जेजू म्हज्या काळजांत. हांव होगळा पिता जेजू, हांव होगळा पिता जेजू. हांव होगळा पिता जेजू काळजांत. जय 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 कल्याण देवा. जय 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 क्रिस्ताराया. जय 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 कल्याण देवा. जय 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 क्रिस्ताराया. जय 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 पवित्र ज्ञान. जय 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 त्रिएक देवा. जय 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 पवित्र ज्ञान. जय 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 त्रिएक देवा. दिसू देला आयसो, दिसू देला आमकां. दिसू देला आयसो, दिसू देला आमकां. सर्व मेळून गावया गीत सर्वेस्वरा जय जय. सर्व मेळून गावया गीत सर्वेस्वरा जय जय. स्तोत्र देवा, स्तोत्र देवा. स्तोत्र देवा येशू देवा. स्तोत्र देवा, स्तोत्र देवा. स्तोत्र देवा येशू देवा. ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಯುವವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ಮರಣವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬಂದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. तरगंदी तोलो सोमिया तरगंदी तोलो. सगळे मुझी जिणी तुका समर्पितलो. तरगंदी तोलो सोमिया तरगंदी तोलो. सगळे मुझी जिणी तुका समर्पितलो. तुका स्वागत करतलो काळजांत तुका घेतलो. तुका स्वागत करतलो काळजांत तुका घेतलो. तुम
हंस म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी करता दितलो सोमिया करता दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया देवा बाबा हरसून गावया जेजू सोम्या हरसून गावया पवित्रत्म्या हरसून गावया त्रिएका देवा हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळ हांवें भोगूंक ना असलो अपरमीत मोग चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळ हांवें भोगूंक ना असलो अपरमीत मोग Jesus अपरमीत मोग Jesus अपरमीत मोग तरणासलो करणासलो उंचायेक मेळनासलो Jesus अपरमीत मोग चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळ हांवें भोगूंक ना असली दया माया चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळ हांवें भोगूंक ना असली दया माया जेजूची दया माया जेजूची दया माया तरणासली करणासली उंचायेक मेळनासली जेजूची दया माया ओंकार पुत्रा सोयी ओंकार मर्या आशीर्वाद दी आमकां दिवसाचे गुरुवेन विवरांना आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन